गेल्या फावटी म्हाका दिसता HDFCची अशीच चोरी जाल्लेली आणि तेजे पयलीं जाल्ली आणि ही तिसरी फावट आतां. ह्या फावटी ATMच घेवन गेले रिक्षेन घालून. म्हाजे हिसपान हेजेर बँकेचेच कोण तरी इनवॉल्व आहा काय दिसता, कित्याक ATMाचेर कांयच ते घड केल्लेले ना. ATM काय फिक्सिंग नासले, फक्त हलताले. ते कोणाक तरी खबर आसले तशें तेंच्यांनी ATM चोरून गेले. हे बँकेचेर आमी फाटल्यान स्टेटमेंट दिल्लो हांवें की बाबा एक सेक्युरिटी हांगा दवरपाचो म्हणून. तरी सुद्दां तेंच्यांनी तेजेर कांयच हें करूंक ना, म्हणजे सेक्युरिटी दवरपाचो कांय तेजेर इंट्रस्ट दवरूंक ना. कित्याक हांकां चोरपाची कितें तरी उमेद आसली म्हणून तिका. गेल्या फावटी शेनवारचीच अशी चोरी जाल्ली आनी आयज राती जाल्यार ती शेनवारचीच जाल्लेली आहा. त्या कारणान हे बँकेचेर पयलीं बँकेचेर जे मॅनेजर आहा आनी तेजेर ते कोण आहा तेंचे ऑथॉरिटी तेंच्यांनी पयलीं तेंचेर एक्शन घेवपाची. तेजे शिवाय एक्शन घेना ते मेरेन तेंचेर कांय जावचें ना. आनी दुसरें मेन म्हटल्यार हांव म्हणटा कितें जाणा, PN बेगींतल्या बेगीन हांगा पेट्रोलिंग करपाचें. ते पयलीं पेट्रोलिंगाक आसताले, परत देवळान बसान आसताले, पूण आतां ते येयना पुलीस. ते मातशें हांव म्हणटा की PN हेजेर मातशें आनी SP बेगींतल्या बेगीन पुलीस स्टेशनार हें करून हांगासर पुलीस ड्युटेक घालपाचें.